22 मेक 22 मेक आम्ही पत्र केल्ले चीफ सेक्रेटरीक रिगार्डिंग कंडिशन ऑफ दिस बस स्टँड आणि पत्रकार भावांनी तुम्ही खूपदा हायलायट केलो इशू आणि हाच्या नंतर सरकाराक कशें पडून गेलें नाशिल्लें म्हणजे बेजिकली लेथार्जी म्हणटा हांव हें आमी सरकारा मुखार दवरिल्लें. ताच्या नंतर 1 जूनाक बाब प्रमोद आमी कारण आमकां खूब वेगवेगळ्या वाठारांतल्यान लोकांचे फोन येवपाक लागले बाबा तुमी मातशे घेयात इश्यूज घेयात कारण आमी मतदारसंघ पळयना कारण आमी निवडणुके खातीर कामां करनात निवडणूक जी खंय मागीर काम करता न्यू तशें करनात लोकांचो इशू पिपल्स इशू वी आर टेकिंग अप. सो आमी चीफ सेक्रेटरीक लेटर केल्ले आफ्टर रायटींग द चीफ सेक्रेटरी 1 तारखेक आमी पत्रकार परिशद घेतली हांगा बाब प्रमोदान म्हणजे नागरीक प्रॉमिनंट नागरीक तशें आमी मेळून आनी तेन्ना आमी सांगिल्लें की 10 दिसां भितर जर जायना इफ गव्हर्मेंट डजंट एक्ट इन 10 days जाल्यार मागीर आमकां लोकांक घेवन हांगा पावसान भिजून पत्रकार परिशद घेवची पडटली एज्युकेशनाक बसचें पडटलें आनी सरकाराक लजन घालचें पडटलें कारण पोंडा तालुका म्हणटा तो आमचो एक सेंट्रल गोंयाचो एक भाग आनी कनेक्टिविटी जावपाक टू वेरियस पार्ट्स ऑफ गोवा दीस इज द मेजर बस स्टँड आनी आमी सांगिल्लें ल्हानपणाची यादयो करून दिल्ली हांवें की कॉलेजीचे भुरगे हांगा कशे येतात पेशंट्स कशे हांगच्यान ट्रॅव्हल करतात बायलां हांगच्यान कशे ट्रॅव्हल करतात पणजे मडगांव वचपाक नोकरेक वचपाक सामान्य लोक कशे हांगच्यान ट्रॅव्हल करतात सो बेजिकली दीस इज अ हब. आमी जेन्ना कामाक इशू घेतात ते आमी तडे पर्यंत लायतात ते मागीर फाटल्यान लागू म्हणून आमी पयरूं हांवें सांगिल्लें की बाब विजय सरदेसाय नेतृत्वा सकयल गोवा फॉरवर्ड प्लेज अ रोल ऑफ अ कन्स्ट्रक्टीव ओपोजिशन where we have to criticize government, we will criticize government. Where we have to help government, we will help government. Where we have to bring to the notice of the government certain things to get it done, we will bring to the notice. वेगवेगळे आमी जे इश्यूज घेतले ते आमी तडेक लायले आमी एकदां घेतले पब्लिसिटी केले ना people were suffering here. We requested the government, we wrote to the chief secretary on May 22nd. On 1st of June we had a press conference here and now after that suddenly one of the ministers comes here. So this is sad. पूण हांव थँक्यू म्हणटा कारण जे कदंबाचे ऑफिसर्स आशिल्ले तांचे आमी फॉलोअप केले तांचे कडेन आमचे फोंडेचे जे एग्रीकल्चर मंत्री आहा ताणें ताज्या फाटल्यान हांवें ताका फोन केलो ताणें मातशें हातभार लायलो हाका ताणें मातशें फास्ट ट्रॅक करपाक लागलें कारण तांकांय खबर आहा दे ऑल कम फ्रॉम ग्रासरूट रवी नायक बाब सुद्दां अशें नाशिल्लो तो इज ऑल्सो कम फ्रॉम अ ग्रासरूट सो ही ऑल्सो अंडरस्टँड द पेन हांगा पक्ष लागना हांगा लोकांचें हें काम आनी गोवा फॉरवर्ड पक्ष लोकांच्या हितान जे आसा ते इश्यूज घेत रावतले येत न्ही आतां मुखार आमचे पणजे रस्त्यांचे इश्यू आसूं डिकींग बाब प्रमोद सदां हायलायट करीत आसा सो वी वील अलर्ट द सिटीजन आनी आतां आमी आयकलां की जुलायच्या 2nd वा 3rd विकान सेशन स्टार्ट जावपाचें आसा टेंटेटिवली 17 18 तारखेर स्टार्ट जातलें आनी ऑगस्टा पर्यंत चलतलें म्हणून म्हणजे कांय दीस सो त्या दिसा सुद्दां आमचे ज्वलंत प्रश्न जे आसतले फोंडे तालुक्याचे म्हणा बाकीचे वेगवेगळे बाब विजय सरदेसाय विधानसभेन काडटलो कारण बाब विजय सरदेसाय इज नॉट एडमिटेड टू फातोर्डा म्हणून आपले स्वार्थ पळयनासतना कांयच पळयनासतना बाणावले गोवा फॉरवर्ड पक्ष ना प्रियोळा गोवा फॉरवर्ड पक्ष ना पूण ह्या नासतना सुद्दां लोकां खातीर लोकांच्या हिता खातीर ही वेंट टू दिल्ली वाय ओन्ली टू सी दॅट पिपल्स वर्क्स आर हॅपनिंग. फोंडा आनी गोवा रोड पीस फोरम आनी हो विशय बस स्टँड जो आसा तो दोनूय विशय लागता आनी आमी कांय दिसां पयलीं प्रेसा बघून मागणी केल्ली की फोंड्यान जे जे पावसाच्या तोंडार डिगींग चल्ला आनी लोकांक इनकन्विनियन्स जाता ते जावचे न्ही म्हणून आनी जे कलेक्टरान ऑफीस डेप्युटी कलेक्टरान कलेक्टर ऑफीस ऑर आयिल्ली तेजे मातशें इम्प्लिमेंटेशन करचें म्हणून तरी पूण डिगींग चालू उरले ह्या वरपेन पावस त्या वेळार पडलो ना म्हणून कांय काम जालें तेंगेलें पण खुबशे कडेन पळयलां आमकां आजुनूच मिडियाक दिसता पडटलें की फोंडारे आसा पळय ते सारकें पॅकींग केल्लें ना आजुनूय डिगींग चालू आसात तें मातशें बंद करचें म्हणून आनी आतां फोंड्यान पासे मार आयला की थोडे कडेन खुबशे कडेन माती घातली की पावसाच्या वाऱ्याचे थोडे खुबशे उक्ती जाल्ली आसात आनी पावस सद्या तरी सरकाराचे उपकार करता की डिले करून सो जाणे करून ताजे यूज करून घेवचो की बेगीन तांच्यांनी डिगींग पीठ बंद करचें. दुसरो विशय आसा की आतां हांव जिवन सेलिब्रिटी मिटींग आसा पळय वतालो वा भुरगेदासान जालें की आमगेले हांगा फाटल्या प्रेस कॉन्फरन्स घेतलो पळय तो काम जालें आसा म्हणून आनी आपूण प्रेसान आपयला म्हणून तो वील से थँक्यू म्हणून खरेंच म्हाका बरें दिसलें की ताणें ती इनिशिएटीव घेतलो की तुमच्या मिडियानी हाजे काडिल्लो हो विशय बस स्टँडाचो त्या फाटल्या प्रेस कॉन्फरन्स जेन्ना दुर्गादास आशिल्लो आमगेलो आनी तो सोशल एक्टिविस्ट विराज आशिल्लो तो ताणें असो पावलो ना सो तेजो इफेक्ट जाला आसतलो आनी जशें म्हणटा सांगलें की आपल्यानी इनिशिएटीव घेतलात पावर मिनिस्टरान जावं आमगेले लोकल आमदारान तांच्यानी इनिशिएटीव घेतला आसतलो प्रेस कॉन्फरन्स जावं प्रेसांतले न्यूज पळोवन आनी त्या हिशोबान हे जो डिले काम जाल्लो तो सामको अशें कातवाच्या चाली पर्यंत चलतालो तो फटाफट 10 दिसांनी जाग्यार पडलो